प्रिथीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी विशय घेतला खेरीत भाशेन जाणट्यांक सवें आमी मान तांकां दिवंक. आनी तेच बरोबर आयज आमी दिव्यांग म्हळ्यार पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हाचो उत्सव समारंभता ह्या मिसार. खरें म्हळ्यार जाणटी जाता तेन्ना मनीस खरेंच एके भाशेची ती दिव्यांग जातात. तांकांय ज्यो सवलत्यो दिव्यांगांक जायो त्योच जाणट्यांकूय जाय पडटात. म्हणटच आयज आमी खेरीत भाशेन नियाळ करतना दिव्यांगाचेरूच ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या दिव्यांगां खातीर आमच्या गोंयांत जायतीं इस्कॉलां आसात. आमच्याच ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज म्हूण आसा. थंयसर सेंट झेवियर्स अकॅडमी म्हूण आसा, जंय भुरग्यांक शिकयतात जीं दिव्यांग आसात, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज. हे भाशेन गोंयांत जायतीं इस्कॉलां आसात. हें दाखयता की दिव्यांगाच्यानूय शिकूंक जाता. दे ऑल्सो कॅन स्टडी. They have a mind of their own. They can also grow in academics. हेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्याच कारितास गोवाचे आनीक खातीं आसात. सेंटर फॉर डेफ ब्लायंड. गेल्या वर्सा सुमार 40 भुरग्यांक तरणाट्यांक आमी लायव्हलीहूड हातून भितर सरपाक, तांचें उदारपसण जावचे खातीर, तांचें लायव्हलीहूड जावपाक, ऑक्युपेशन जावपाक तांकां आमी आदार करून तीं आतां 40 तरणाटीं आपणाच्या पांयाचेर आसात एकेच वर्सांत. सो दे आर एबल टू नॉट जस्ट स्टडी, दे आर ऑल्सो एबल टू अर्न फॉर देमसेल्व्स. म्हणटच दिव्यांग डिसेबिलिटी म्हणटा पळय ती इज नॉट समथींग डिमिनींग अ पर्सन. डिसेबिलिटी एके तरेचे वांट्यान मनशाच्या जिवितांत आसता. इन सम वे द पर्सन इज डिसेबल. तिसरें आसा मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना मनीस ताचे लागीं शिकूंक जाता, आपणाचे ओस्तोंगी आपणाच्या पांयार उबें रावंक जाता, दॅट मिन्स दे कॅन ऑल्सो मेक डिसिजन्स फॉर देमसेल्व्स. आमचे आनीक हे भाशेन कारितास गोवाचें घोर आसा दिव्या सदन म्हणून, जें वाडलेल्या दिव्यांगा खातीर, फॉर एडल्ट डिसेबल्ड, इंटलेक्च्युअली डिसेबल्ड. आनी ह्या घरांत खेरीत भाशेन एक खेरीत गूण थंयसर म्हळ्यार decisions are not made by the persons who are helping them, able-bodied. Decisions are made by the persons who are intellectually disabled. So we respect the ability of the intellectually disabled to make decisions. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, पळयत जाल्यार आतां आमी ह्या 3 गोश्टांनी तुमकां सांगलां ते भाशेन शिकपाक तांच्यान जाता, आपल्या पांयाचेर उबें रावन उदारपसण करूंक जाता, आपणाचे वस्तूंकी तांच्यान थाराव जिविताचे घेवंक जाता. जाल्यार वेर इज द डिसेबिलिटी हो प्रश्न जाता. हू इज डिसेबल्ड नाव? इन फॅक्ट ऑल ऑफ अस आर डिसेबल्ड. आमी हांगासर कितलोच लोक बसून आसात, तातूंतले 10% गोडेक एक मुजगाचें हातयार वाजोवपाक जाता. पीपल कॅन प्ले एन इन्स्ट्रुमेंट. नो, I am disabled in that. I cannot play an instrument. But some 10%, 20% may be able. So rest of us are disabled as far as instruments, to play instruments. थोड्यांक गोडेक गायन करपाचें आसतलें, जायत्यांक ना. So we are disabled in that, no? So all of us have got some disability. Just like we categorize people with disabilities. आनी हाचेर उलयतना मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या दिव्यांगा विशीं उलयतना जायते पावटी आमच्या मनांत हो गैर समज आसा. वी मेक अ मिक्सचर ऑफ डिसेबिलिटी विथ मेंटल इलनेस. डिसेबिलिटी विथ मेंटल इलनेस. आमच्या भारतांत एक कायदो आसा, रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. ह्या कायद्या प्रमाणे अशें आदीं हो कायदो येवच्या आदीं फकत 7 तरेचे डिसेबिलिटी मानून घेताले. दे वर रेकग्नायझिंग ओनली 7 टायप्स ऑफ डिसेबिलिटीज.
हो कायदो 2016 भितर सरलो तेन्ना आतां 21 तरांचे डिसेबिलिटीज आसा म्हणून आमच्या भारतान मानून घेता, सरकार मानून घेता आनी सगळ्या लोकांनी मानून घेवंक जाय. सो फ्रॉम 7 इट इज 21 नाव. म्हणटच कितें जाता हांगासर आतां की आनिकूय लोक डिसेबिलिटी सेक्टरान भितर सरला. आदी नाहलो आसलो तांकां मानून घेनासले सेक्टरान पडटा म्हणून, आनी ताका लागून जी सवलत्यो सरकाराचे जे स्किम्स आसात सरकाराचे तांकां लागू जायनासले ते 2016 उपरांत तांकांय बी लागू जावंक लागलेत. म्हणटच ही एक बरी खबर की सेक्टरान भितर सरलीं जाल्यार जे स्किम्स आसा जी सवलती आसात तांच्याय फायद्याक त्यो वापरूंक जातात. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, हे भाशेन एक कायदे तांचे हक राखतात. पूण हे कायदे बेश्टेच थंयसर उरले जाल्यार आमी तांचो वापर करिना जाल्यार त्या कायद्यांक कसलोच दम आसचो ना. ह्या कायद्यांक दम आसपा खातीर आमी सगळ्यांनी जागृत रावंक जाय हातून. म्हणून त्या कायद्या प्रमाणे पळयतना ताणें कॅटेगरीज केलेले आसात कसले तरेचे डिसेबिलिटीज आसा. उपरांत हांव मागीर मेंटल इलनेस ताची खबर करतलो, जे इट्स नॉट डिसेबिलिटी, इट्स एन इलनेस, इट इज अ डिसऑर्डर. whereas medical condition is a disability. एक असा तरेचे लोकोमोटर डिसेबिलिटी म्हणटात, म्हणजे चलपाची मनशाक आडकोड जाता. तोगडेक पांयांनी ताचे वेगळे तरेचे पोलियो आसूंक शकता वा दुसरे मोटवे पांय आसूंक शकता. वेगळ्या तरांचे ताका लोकोमोटर डिसेबिलिटी म्हणटात. तांकां चलपाची आडकोड जाता. आनीक आसा डिसेबिलिटी जी दिसपाची आसता, विज्युअल. त्या विज्युअलान मागीर जायते तरांचे आसात. डिफरंट इंटेन्सिटी ग्रेविटी ऑफ विजन आसता. तिसरें आसा आयकुपाची जोडाय आसता. म्हणटच हांगासर आमकां जोसफीन दिश्टी पडटा कुरवो करून सांगता. तें कोणा खातीर? जे आयकूंक येना तांचे खातीर. तें तर ना हांगासर कितें जातलें तांकां? तीं येतलीं आनी वेतलीं. इतलेंच आयकूंक येतलें तांकां. हांव कितें उलयता पळय तें म्हणजे फकत तोंडू चलता, हातू चलता तेंच सजमतलें तांकां. कळचें ना आमी कितें भास करतात पळय ती. ताची गरज आसा आमकां. तांणी आमच्या ह्या सेलेब्रेशनान वांटो घेवपाक आनी बरोबर आसपाक. टू बी इंटग्रल इन दीस होल सेलेब्रेशन वी नीड पर्सन्स टू एक्सप्रेस इट इन अ सायन लँग्वेज. हें आयकूंक येना तांचे खातीर. आनीक आसा मोनाची जोडाय, इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी म्हणटात. ताचे जायते फांटे आसात मागीर. ते न्युरोलॉजिकल डिवेलपमेंटा हाचे खातीरूय आसतात. आनी आसा ब्लड डिसऑर्डर्स, हेमोफिलिया म्हणटात तें, आनी ताचे जायते वांटे आसात. आनी त्या भायर आनी एक आसा खेरीत भाशेन जे गोंयान आमच्या कारितास गोवाचे उद्देशीच आमी डेफ ब्लायंड अँड मल्टिपल डिसेबिलिटी म्हणून हाची आमी सेवा करतात. सो दीज आर द डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज. आनी हांचे विशीं आमी जाप करतना तांचे खातीर आमची उतरां कसलीं जातात ती जायतीं आमी बंदी घालूंक जाय. कित्याक तांकां आमी कुड्डो म्हणटले, भेड्डो म्हणटले, पिसो म्हणटले. हें सारकें न्हय. योर डिसेबिलिटी डजंट डिटर्मीन यू. तो कुड्डो जावं पूण ताचे लायक शिकूंक जाता. ताका दिसोना जायत, ताच्यान वाचूंक जाता, ताका समजूंक जाता. PhD केलेले मनीस आसात, कुड्डे आसात, दिसोंक ना तांकां, आयकूंक येना तांकां, खूब मुखार पावल्ले आसात, व्हडल्यो कंपनी तांणी घडलेल्यो आसात. म्हणटच म्हाका भाव भयणांनो, तांची डिसेबिलिटी शूड नॉट डिटर्मीन देम. म्हणटच आमच्याय मनान पयल्या सुवातेर बदल येवंक जाय. वी हॅव टू कन्वर्ट आवर मायंड टू अंडरस्टँड the type of disability that goes on in this country, in this world. त्या खातीर म्हज्या भाव भयणांनो, अनेक आसा आमी जायते फावटी वी मिक्स दीस. आनीक आसा ते म्हणल्यार डिसऑर्डर्स, एन्झायटी डिसऑर्डर्स म्हणून आसता न्हू, पॅनीक डिसऑर्डर तितून पडटा तें. आकांत काडटा रोखडोच कोहे आन्सर करूंक जाय नोको जाता. सो एन्झायटीज आसा, आकांत हाडटा मनशाक. These are not disabilities, these are disorders. ते कशें जाता मागीर उलोवया ताचेर. आनी एक आसा मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर्स.
डिप्रेशन म्हणून आयकलां? डिप्रेशन, मूड स्विंग जातात. बायपोलर डिसऑर्डर्स म्हणून आसात. हे सायकियाट्रीक ट्रिटमेंटा खातीर उदेशी ताचो निगा घेवंक जाता. आनीक आसा सायकोटीक डिसऑर्डर्स म्हणून, स्किझोफ्रेनिया म्हणून आयकलां? म्हणटच हें तातूंत पडटा. ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो भिरांत जाल्यार कसली कोणें आखांत केल्लो ताका तें मनान उरता आनी खंयसरूय वचोंक तो भियेता. तेच भाशेन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स म्हणून आसता, बॉर्डरलायन आसता, दुसरे तरेचे आसतात. हें कशें जाता? द बायोकेमिकल imbalances in our body causes this thing. The biochemical imbalances causes these things. So how do you put it right? With medication. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, these are disorders which have to be brought into control by medication, and a psychiatrist gives this medication. तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज हीच थोडी बारकायेन मातशी समजणी घेतल्या उपरांत हांचे विशीं आमी कितें करूंक चड म्हत्वाचें, आमी कितें करूंक गरजेचें, आनी आमच्यान कशें हें आमचे पयले सुवातेर मन बदलूंक जाता. फर्स्ट, वी हॅव टू यूज द एप्रोप्रिएट लँग्वेज. तांचे खातीर तांचे विशीं उलयतना वांकड्यो उतरां उजार करिनासतना. हांव म्हणटालो ते भाशेन सगळ्यांक पिशे म्हणटात, कोणाक कुड्डो म्हणटात, कोणाक बेड्डो म्हणटात, हे भाशेन जोड मनाचे आसात म्हणटात न्हू, गवये म्हणटात. असल्या उतरांनी आमी तांकां सोकलां घालतात ना. तांकां दिसूंक येना, तांकां आयकूंक येना, तांकां मनाची जोडाय आसा म्हणूंक जाय. ही सारकीं उतरां. आनी हांव सांगतालो ते प्रमाणे जो कायदो येयला 2016 हें मुखेल म्हटलां, यूज एप्रोप्रिएट लँग्वेज in order to describe the person. हें कायद्यान बसयल्लें आसा, कित्याक तांची सारकी समजणीक मेळोवपा खातीर. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, एक 2 वर्सां फाटीं आमच्या बिस्म सायबान आमच्या गोंयांत एक सर्क्युलर काडलो आनी सगळ्या फिरगोजांनी हो सर्क्युलर वाचूंक लायलो. तुमी गोडेक आयकलो आसतलो, आयकूंक ना गोडेक जायत. तातूंत कितें म्हटलां ताणें? पयल्या सुवातेर ताणें म्हणलें तातूंत खेरीत भाशेन दिव्यांगांक स्पेशल एटेन्शन दिवपा खातीर पास्टरल प्लॅन करता तेन्ना दिव्यांगां खातीर खेरीत जागो आसूंक जायो. एक तांचो डेटाबेज आसूंक जाय. डेटाबेज म्हळ्यार कितें? म्हज्या पॅरिशीन कितलो लोक दिव्यांग आसा, कशे तरेचे दिव्यांग आसात ते, वॉट टायप ऑफ डिसेबिलिटी दे हॅव गॉट. And how many are there? Do we have the statistics in our parishes? No. Very few may have. I don't know. First and foremost, we have got to make the statistics of all these people. How many are there? To recognize that these type of people are there in our parishes. दुसरें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, तांकां आमच्या PPCन जागो दिवंक जाय. The disabled have to get a representation in our parish pastoral council. बिस्मान सांगलां हें. आमच्या गोंयांत पॅरीश पास्टोरल कावन्सिलान तांकां जागो आसूंक जाय म्हणून सांगलां. कित्या खातीर? तांच्यो गरजो आसात त्यो कोण उलोवचो ना पॅरीश कावन्सिलान. आमची जायतीं हांगासर बसलेलीं आसात पॅरीश कावन्सिलाची मेंबर. केन्नाच तुमी डिसेबिलिटीची खबर तुमच्या पॅरीश पास्टोरल कावन्सिलाच्या मिटिंगेन खबर केल्या? विचारात. Do you all have a plan? The Archbishop has asked us, have a plan for them. Talk about them. आणि त्या खातीर तांकां जागो दियात तातूंत, कित्याक they will be better able to explain what are their issues, what are their concerns, what are their problems, what their solutions also they will be better giving us. मागीर मोगाच्या भाव भयणांनो, तांकां वाचप करपाक केन्ना संदी दितात आमी? तांकां कोयरान भितर सरपाक ती एक बरी गायन करपी आसता ती, तांकां गायन करपाक संदी दिता. आयज हें गायनाचो मंडळ चलयता ती आमची भुरगीं जीं तांकां आमी डिसेबल्ड म्हणटात. बट सी द वे दे सिंग टुडे. दे हॅव द कॅपॅसिटी टू सिंग. वी हॅव टू गिव देम ऑपॉर्च्युनिटीज टू डू दिस. एके खेरीत भाशेन म्हाका भाव भयणांनो, ऑल्टर सर्वीस कशें आमचे इगोर्जेन ताका जागो दितात आमी. हो विचार केला बिस्मान
आनी हांकां जागो दियात म्हणून उगडास केला. सो द इम्पॉर्टंट थिंग फर्स्ट पयले सुवातेर म्हळ्यार वी हॅव टू क्रिएट सर्टिफिकेशन ऑफ दीस पीपल. म्हणटच आमच्या गांवांत कोणूय तर आमी पयलीं जाल्यार जीं भुरगीं दिव्यांग आसात, इफ दे आर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, वी हॅव टू फर्स्ट स्टेप दॅट वी हॅव टू डू इज गेट देम सर्टिफायड. हें सर्टिफिकेशन खंय जाता? सरकाराच्या हॉस्पिटलांनी जाता, वेगळ्या जाग्यांचेर हें आसा. हें सर्टिफिकेशन करपाक कित्याक गरजेचें? कित्याक खेरीत भाशेन जे सरकाराचे स्किम्स आसा, सरकाराच्यो सवलती आसा, हें सर्टिफाय करिना जाल्यार तांकां मेळना. एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटान भितर सरता जाल्यार ती सर्टिफिकेट आसूंक जाय ऑफ डिसेबिलिटी, तेन्ना तांकां भितर घेवंक मेळटा. म्हणटच आमी सदांच एक आमच्या गांवांत तर कोण आसा शेजाऱ्याक, हें पयलें स्टेप आमी घेवंक चुकचें न्हय. लेट अस ऑल डिसायड एट लिस्ट हेल्प द डिसेबल्ड बाय फर्स्ट helping the parents to get them certified, because that opens a big Pandora for them to get to find the benefits of the state government. Dusre swatir mugacha bawbinano, let us take a few steps, concrete steps. First is certify them. Dusre mulyana, let us work for accessibility for these people. Mugacha bawbinano, हांगासर वयर चडटलो जाल्यार एका दिव्यांग मनशाक बरीच आडकोड जातली. आमच्या इगोर्जांनी इगोर्जेन भितर सरपाक पावणे आसात. एक मनशाक चलोवंक जायना, ताका आडकोड जाता. एक व्हील चेअर तर भितर सरतलो जाल्यार ताका आडकोड जाता. असल्यो सवलती आमच्या इगोर्जांनी फिरगोर्जांनी आमच्या सगळ्या जाग्यांचेर हें पावतें करपाक आमच्या बिस्मान ह्या सर्कुलरांतल्यान उगडास केला आनी उलो केला. So second, I was saying accessibility for people of persons with disability, that should be our concern. And khore mudar, it's not just infrastructure, the technology also, the websites that we have our churches, no, that also have to be accessible to them. And tisre swatir magacha bhabenano, we have to work for opportunities for them. Jenna ami tanka accessible karun opportunities ukodta फावो करता तेन्ना खरेपणी तांच्या जिविताची शिकपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज, तांच्या जिविताचे डिसिजन घेवपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज, तांच्या जिविताचे आपलें उदारपोसण करपाक, लायव्हलीहूड करपाक, आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक असले ऑपॉर्च्युनिटीज उक्ते करता तेन्ना वी आर ब्रिंगींग ऑल द डिसेबल्ड इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसायटी. दॅट शूड बी आवर गोल. That should be our goal, to see that every disabled person is mainstreamed in the society. आमच्या वांगडा तांकां इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज आसूंक जाय. तेन्ना खरेपणी मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत आमी जे दिव्यांग आसात तांचे खातीर मन दिवन वावुरल्यात आनी तांकां मनीसपणाचे होक परतून तांकां आमी वांटून दिता. हे आमच्या जिवितांत हे तरेन आमी जिवंक खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक जे दिव्यांग आसा तांचे खातीर मागुया. खेरीत भाशेन तांच्या घोराब्यां खातीर मागुया. एक दिव्यांग भुरगो तांच्या घरांत जल्मलो जाल्यार खूब कोश्टा त्रासांचो. इमॅजीन ऑफ वन पर्सन इन युअर फॅमिली हू इज डिसेबल्ड. आय एम नॉट प्रेइंग फॉर दॅट. जस्ट इमॅजीन हाऊ डिफिकल्ट इट इज, हाऊ डिफिकल्ट इट वूड बी फॉर युअर फॅमिली टू टेक केअर ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. आनी ते वेगळ्या तरांची डिसेबिलिटीज जावंक शकतात. म्हणटच म्हाका भाव भयणांनो, लेट अस मेक इट आवर ओन प्रॉब्लम. लेट अस नॉट सी इट एज समवन एल्सेस प्रॉब्लम. वेन वी सी इट एज आवर ओन प्रॉब्लम, वी विल टेक स्टेप्स टू मेक अ चेंज इन द सोसायटी. हें घडोवन येवंक आमच्या जिवितांतल्यान, ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान गोराब्यां खातीर तांची सेवा करता, जे इस्कॉलांनी सेवा करतात, जे रावतात तसल्या जाग्यांनी सेवा करतात, तांचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. And let us continue to make it our own problem so that we take serious steps to start a life different, to create opportunities, equal opportunities for persons with disabilities.